प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचो उगडास करता. आयचे हे समारोपणेक 3 भाग आसात. देवाच्या उतराचो समारोप, पवित्र खुर्साची बोजोण आनी क्रिस्त प्रसादाची रीत. हे आयचे समारोपणेचो विशय घेतला तो म्हणल्यार जेजून खुर्सार उसारलेले उतर संपादले. हे जेजूचे उतर आमकां ताच्या दैवीक कार्याची खबर सांगता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराचे सर्वण्णे पासत ओपून दिलो. जेजून आपल्या जिवितान सगळ्या मनशाचो मोग कसलीच ओंत नासतना केलो. हो बापाचो मोग जेजू मनशा सगळें आपल्या मुन्यारपणा वरवीं सोपुनायेक पावयता. आनी हेच बापाच्या मोगाची तेंगशी कशी खुर्साचेर मरण मनशाक सोडवून जोडून दिता. संपादले हे उतर जेजून आपल्या कोश्टा मरणान बापाच्या कार्याक दिल्ल्या जैताचो पुरावो. तर ह्या समारोपणेन भोक्तीन वांटो घेवया. जेजूचो मोग अणभवून ताच्या मोगाक जिविताचे देखीन गोवाय दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. याज्ञीक आनी सेवकाची मिरवणूक. आतां याज्ञीक ओगेपणान पवित्र मंदिरान भितर सरता आनी वेदी मुखार सरपोत पडून आपल्या परजेच्या नांवान बापाचे काकलुतीक ओगेपणान मागतलो. याज्ञीक आपल्या परजेच्या नांवान पातकाचे बोगसणे मागतना आमी सगळीं मागण्याच्या मनान आमच्या पातकाची दूख दवरुया आनी आमच्या जिवितान आसलेले वायट नवसरूंक निचेव करुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणीत कोनवळाईन संवसारांत धाडलोल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रोगतान पास्काचो गोठ स्थापून दवरलो. तुजे कोनवळायेचो उगडास धरून आमकां तुज्या चाकरांक पवित्र कर आनी सदांकाल राख आनी सांबाळ. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां
भाग शब्दाचो सेवादोर. इजायास प्रवादी कोश्टवताल्या चाकराचे बाकीत करून जेजू सोडवणाराचे कोश्टा दोगदाची खबर सांगता. जेजूचे कोश्ट आमच्या पातकाचे फारीकपण दिता. ताणें कसलेच पातक करिनासतना आमचे खातीर तो गुन्यांवकारी जाता आनी आपले रगत आमच्या पातका पासत वारोयता. हेब्रेवांक बरयलेले चिटींतले वाचप. जेजू क्रिस्त एक परम यादनीक कसो बापाक आपलेच जिविताची बोली भेटयता आनी आपल्या खालतेपणान वरवीं कोश्ट सोंसून आमकां सोडयता हाचो उगडास करता. जुवावाच्या शुभ वर्तमानान जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो इतिहास जेजून केल्ले आपबोलयेचो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हे देवाचे उतर सगळे भक्तीन आनी भावार्थान आमी आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख बाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका बोव व्हरतो कोत्तलो. मनशाचें रूपूच ताका नासलें. नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जालो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक थोटाक जातलो. तांच्या मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले, कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली घडणी ते पळयतले आनी कदींच आयकूंक नासलोली वस्त ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोत मांदीत आनी सर्वेस्पराचें बळ कोणाक कळीत जालां. आमच्या मुखार मुळांतलो उपजोल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो. सुके कोड्डे जमनींतल्या पाळां सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोगद भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपतांव तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा कोत्तात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो देवान कास्त लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतेल्याव. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो. आमच्या पातकांच्या बारान तो चिड्डोलो. ताचेर कास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सोगलीं शेळ्यां भाशेन जोळी मोळी शिंपडून गेल्याव. जोण एकल्यान आपआपली वाट दवरलोली आनी आमा सोमेस्तांच्या पातकांचो बार सर्वेस्परान ताचेर घालो.
जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें काल्तिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोडटी करूंक ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची कास्त लायली. नोस्त्या मनशा मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फोटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टां दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयतो जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची कोशी शाती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत कोत्तलो. देखून हांव उपर्जींक ताचे स्वाधीन कोत्तलो आनी जोयताचें इनाम तो पदवेदारान मोदें वांटतलो. कित्याक ताणें आप खोशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका धरलो. आनी ते वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्या पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. जबाब: बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. सर्वेस्परा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका कदींच लोचेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा. जबाब: बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. दुस्मान सगळे करतात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाला केडण्याचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी दिश्टी पडना फुडें सगळीं कूस मारतात. जशी मेल्ल्यांक विसरतात तसो म्हाका मनांतलो भायर घालो. कोयला कुडक्या भाशेन म्हाका कोणशाक उडयलो. जबाब: बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब: बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोठ दवरात. जबाब: बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो.
हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, आमी उचारतात तो भावाड तीर सांबाळुया, कारण सर्गार कूड देवा हुजीर पावला तसलो उत्तम व्हरतो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो अस्कोताय ताका लागना तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचे भाशेन सगळ्या जिन्साचे ताळणी कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कृपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. तुय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूट आनी कृपा. आपल्या संवसारांत जिवेतात जेजून व्हडल्यान बोब मारून दुखां घडोवन आपणाक मरणांतलो वाचूंक जातलो ताका मागणें आनी प्रार्थना केली तेन्ना त्याच भोगते भाशेन देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका संपून केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्या सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें उद्गार. मरो पर्यान खुर्सार मरो पर्यान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. जुबावा पोरमणी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टां मरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसा सांगाती केद्रोन व्हाळाचे पोलतडीक गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसा बरोबर भितर सरलो. घातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पलटून आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगलें जाणा जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो, जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. घातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेंवतले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हणलें, जेजून प्रतिपाळ केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचूं दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडून येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्ले तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. शिमांव पेद्रू कडेन एक तोर्साद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून
ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यांत घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पियोवचो ना. पोलतोणेन तिच्या सरदारान आनी जुदेवाच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो, त्या वर्साच्या परम याज्ञिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार ओदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवाक बोध दिल्ली तो होच कायफास. शिमो पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम याज्ञिकाची वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परम याज्ञिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. पेद्रून याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखण्या कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखण्यान पेद्रूक म्हणलें, तूंय ह्या मनशाच्या सिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर यूग खातालें देखून कोळशांचो धोकटो केल्लो. ताचे भोंवतणी रावन चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांच्या सांगाता आसलो आनी शेकतालो. परम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सत्तेन हांव सभे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकवण दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणोत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गवाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. शिमो पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तूंय ताच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. परम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे? हो चाकर पेद्रून कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातूच तांणी कायफासागेर खावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर गेले ना. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्या. पिलातान ताका म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समर्थी प्रमाणे ताची न्हीद करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मरणाचें फणमण मारून आमकां बोलली ना. आपूण कसो मत्तलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशालेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून परतिपाल केलो, हें तूं तुजेच अस्तंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून परतिपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडना जावंक म्हजे शिपाई झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गवाय दिवंक.
जी कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें, सोत म्हणगे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवा सरशीं भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेलो ना. पूण पास्काच्या सोमयार तुमचे विणवणेक कान दिवंक हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोन मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचे शिंयोन म्हणटाले नोमान जुदेवाच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. म्हूण तुमकां कळून येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्यांचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान ताका म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. जुदेवांनी ताका परतिपाळ केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणें ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. हीं उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेन वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळोय? जेजून ताका परतिपाळ केलो. ती तुका वयर जावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडून सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरेबंदी हेब्रेव भाशेन गबाता म्हणटात ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पिलातान जुदावांक म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते 8 दूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, शेजारा बोगोड आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. तांणी जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचून गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रेव भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी खुर्सार खिळायले, जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक तांचे एके कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजारेतकार जेजू जुदेवांचो राजा. जेजूक खुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रेव, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हणलें, जुदेवाचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवाचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक खुर्सार खिलायतोच शिपायांनी ताची आंगवस्त्रां घेतलीं आनी तांचे 4 वांटे केले, दर शिपायाक एक वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली, तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें,
आमी तें पिसचे न्हय पूण सोती घालून ते कोणाक पडटा ते पळोवया. हे बरी पवित्र पुस्तकांतली ही उतरां घडोवन आयली. ताणी म्हजी आंगवस्त्रां आपणा मदें वांटली आनी म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साशी ताचे आवयची भयण, क्लियोफासाची पोतीण मारिया आनी मागदालीची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, उस्तरी ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगलें सोंपाडलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोपुर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका थान लागल्या. शिरक्यान भरलोले दोंडूल थंय आसले. तांणी शिरक्यान बुडयलोले एक आलंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयले. शिरको चाखलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपादलें. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. इल्लोसो वेळ आमी देमी घालुया. तो तयारीचो दीस आसलो आनी खिरीत दोबाज्याचो सोणवार लागीं पावलोलो. देखून सोणवारा दिसाक कुडी खुर्सार उरो ना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून वच्च्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागली. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले ना. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विदली आनी रोखडेंच रोगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास धरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी तो सत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण हाड मोडची नात. हें उतर खरें जावचें पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विदलोल्याक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरिमात्याचो जुजे जेजूचो शीस पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागली. पिलातान रजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 रात गोंद्रोसाची आनी मुसांबराची मिसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांची निकीपिणेचे रिती प्रमाणे पोरमोळ लावन ती ओळींनी गुठलायली. ताका खुर्सार मारलोलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचे तयारीचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. बाबा भयणीनो, 1900 आफ्रिकेच्या गांवांत देसांत कांय पावण्यो जाताल्यो. आमी जाणा पावण्यांक वस्तू हाडटा, ताचें मोल वाडयता आनी हे सुबेज प्रेसांत त्यो विकता. पूण हांगासर पावणी जाताल्यो त्यो वस्तूच्यो न्हय, मनशांच्यो.
थंय स्लेव ट्रेड म्हणटा ती आसली. मैदानाचेर मनशांक विकूंक हाडटाले, तांचो प्रेस चोडयताले आनी कांय वेपारी ह्या मनशांक घेवन वेताले. आनी ज्या मनशाक हे पावणेक घेवन गेल्या त्या मनशाची गोत इतली जाताली की जनवरां परस पाश्ट. हे वेपारी तांकां व्हरताले, कांय पावटी उदक तांकां पिवंक दिवप ना, जेवण सारकें ना, न्हीद तांकां दिवप ना, वावर तांचे कडच्यान करून घेवप आनी के भाशेन जनवरां पाश्ट तांची गोत जाताली. अशीच एक दीस एक पावणी आसली आनी हे पावणेक एका चेडवाक विकूंक ताणें हाडलें. पावणी सुरू जाली, चोडयत चोडयत ताचें मोल केलें आनी शेकी एका वेपाऱ्यान ताका घेतलें. हें चेडूं आपली गोत कितें जातली ती ओळखून तकली बागावन थंय रडटालें. तेन्ना एकलो ल्हान भुरगो ताचे सोशी येता आनी आपले हात उगडून ताका एक कागदाचो कुडको दाखयता आनी त्या कागदाच्या कुडक्याचेर अशें बरयलेलें आसलें, आय हॅव बॉट यू, आय हॅव पेड द प्रायस, बट आय सेट यू फ्री. हांवें तुका विकतें घेतलां, तुजो प्रेस हांवें फारीक केला, पूण तुका हांव सोडयतां. तकली वयर काडून पळयल्यार भुरग्या शिवाय आनी कोणूच थंय नासलो. बाबडीनो, कोणी तरी वेपाऱ्यान ह्या चेडवाक विकतें घेतलेलें, ताचो प्रेस फारीक केलेलो, पूण ताका सोडयलेलें. आयज जेजूचें मरण आमकां कुर्सार हेंच दाखयता. पातकान आसलेल्या मनशा कुडाक ताणें विकतें घेतलं, आपल्या रोगतान ताणें हो प्रायस फारीक केलो आनी मनशाक सोडयलो. Jesus has bought us from the slavery of sin. He paid the price with his own blood and he set us free. बाबडीनो, आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याचें. हो प्रवादी 100 वर्सां आदीं जेजूच्या कून जियेलो, पूण ताणें बाकीत केलें. कोण सोडवणदार येतलो, ताका मेंढऱ्याक मारूंक वता ते भाशेन तो खालते कायेन व्हरूंक वेतलो, तो मनशाक पातकांतली सोडयतलो. हें बाकीत इजायास प्रवाद्यान आदीं फुडें केल्लें. म्हणटच देवाची येवजण आसली जेजूक आमकां सोडवणदार कसो धाडूंक. आयज पळय जाल्यार भावभयणीनो, जेजूचे कश्ट आमी 2 बाजूनी पळयता. ताचे कुडीचे कश्ट, फिजिकल सफरींग, आनी मोनाचे कश्ट, सायकोलॉजिकल सफरींग. कुडीचे कश्ट आमी जाणाव, ताका खांट्याचो मुकुट घातलो. संवसारी राजा भांगाराचें मुकुट घेता, पूण जेजूक खांट्याचो मुकुट घातलो. ताका सयत्यांनी मारलो. सयत्यांनी मारप, त्या काळार त्या सयत्यांक हाडांचे कुडके आसताले, तांकां दुसरे सोरयांचे कुडके आसताले, तांकां आनीक दुसरे ग्लासाचे कुडके आसताले. असल्या सयत्यांनी ताका मारलो. इजायास प्रवादी म्हणटा, ताका सोबिताय नासली, ताका सुरोपाय नासली, ताका पडोवंक जायनासलो. पर्वत चडोवन ताका घाय जाल्ले. असले कुडीचे कश्ट तो सोंसता. जांबळे आंगासर ताका घालता आनी जेन्ना ताच्या आंगाक ते पांगता तेन्ना सयत्यांनी ते पिजून काडटा. असले कुडीचे कश्ट भावभयणीनो ताणें सोंसले. किडे ताच्या हातांचेर आमी पळयता जायते पावटी आंगासोर ताचे तावतार मारलेले, पूण तावतार ताचे मारूंक नासले, कित्याक तावतार तर मारलेले जाल्यार ताच्या वजनान ते पिस्तले आसले. ते आंगासोर रिस्ट आसले, थंय ताचेर मारलेले. आनी हे रिस्ट हांगासर अदीक पेनफूल, कित्याक ह्यो वेन्स आमच्यो थंयच्यान जाता. म्हणटच अदीक हे कुडीचे कश्ट ताणें सोंसले. तेच बरोबर भावभयणीनो, कुडीच्या कश्टा बरोबर ताचे सायकोलॉजिकल कश्ट, मोनाचे कश्ट. आनी हे मोनाचे कश्ट कोण ताका दिता? 4 भासांचे मनीस आमी थंय पळयता. पयले सुवातेर पासो बायस, जे ते वाटेन येते वेते मनीस, ते ताचे केश्टायो करताले, मोकरी करताले. ताका एके भाशेन उतरांनी पाचारताले, जी उतरां जेजूक फावो नासलीं.
Sometimes cruelty of the lips are more, it was worse than cruelty of the nails, अशें म्हणटा. कांय पावटी ताका ते दुबावताले. दुसरे थंय आसले ते ताचे उजवे आनी दावे वाटेक चोर. दावे वाटेचो चोर ताका ताची केश्टाय करून म्हणटा, तूं मिसाय जाल्यार तुका आनी आमकांय सोडय. जेजूचे सोडवणेचेर तो दुबावता. कांय पावटी हो धर्म आपल्या फायद्याक तो उजार करता. पूण उजवे वाटेन आसलो चोर जेजूक म्हणटा, तूं तुज्या स्वर्गार आसताय तेन्ना म्हजोय उडास कर, तुज्या वैकुठान आसताय तेन्ना म्हजो उडास कर. तिसरे भाव भयणीनो, थंय आसले ते मनीस याज्ञीक, धर्मशास्त्री आनी फारिसेव. तुवें दुसऱ्यांक सोडयले, तूं तुकाच सोडय अशें ते म्हणटाले. कांय पावटी तूं राजा न्हय, तूं देवाचो पूत न्हय, सोकला देव हे भाशेन म्हणटाले. भाव भयणीनो, जेजू जाणें जायरूसाचे धुवेक जिवन केल्ली, बरी केल्ली, नायमच्या ओस्तरेचो पुताक बरो केलेलो, जिवन केलेलो, लाजरासाक जिवन केलेलो हें जाणा आसलें. तरीय आसतना हो लोक ह्या वेळार दुबावता. आनी चवथे सुवातेर भाव भयणीनो, थंय आसलेले शिपाय ताचें आंगवस्त्र एके भाशेन ते वांडटा, गिदां भाशेन ताका ते चेंचता. भाव भयणीनो, आयज आमकां जेजूचो कुरीस कितें शिकयता जायत. पयले सुवातेर ह्या कुर्सांतल्यान आमकां बोगसणें मेळटा. दुसरे सुवातेर आमकां सुटका ह्या कुर्सांतल्यान दिसून येता. आनी तिसरे सुवातेर आमकां जेजू कुर्सा वरवीं स्वर्ग बसयता. आनी हाका लागून ह्या कुर्साक जोरी तर तेन्ना क्रिमिनल्स हांकां मारलेले, जेजूच्या मरणा वरवीं ह्या कुर्साक मोत येता. आनी हाका लागून कुडी ओतम्या ओन भागी तसो आमी ह्या कुर्साक म्हणटा. बाबडीनो, जेजून जेन्ना आपलो वावर करता तेन्ना अशें म्हटलेलें, कोणेंय आपल्या इश्टा पासत जीव दिलो जाल्यार त्या वन व्हडलो आनीक मोग ना. हें ताणें न्हयच फकत उतरांनी पूण आपल्या हात कुर्साचेर विस्तारून ताणें करून दाखयलें. ल्हानवीक मेळटो तो जालो, बापाक खालती रावलो. आदल्या कोरारांत कोरार केल्लो मोइजेसाच्या फातरीचेर, जेजून कोरार केलो मनशाच्या काळजाचेर. आदल्या कोरारांत मनशाचो हो कोरार स्थापलोलो मेंढऱ्याच्या वो मोनजातीच्या रोगतान. नवो कोरार जेजून घडलो कुर्सांतान आपल्या खूद रोगतान. आमकां दर एकल्याक जेजूचो कुरीस कितें सांगता. पयले सुवातेर भाव भयणीनो, कांय पावटी आमकां आमचे कोश्ट समजना तेन्ना आमी कितें करचें. कांय पावटी अकस्मात आमचें सगळें बरें चलता तेन्ना एक एक्सिडेंट जाता. वो कांय पावटी भुरगे शिकोवंक एग्जामीक तयार आसता तेन्ना कितेंय तरी जाता आनी एग्जामीक परिक्षेक जाप दिवंक पावना. वो कांय पावटी एक अकस्मात सगळेंच बरें चलता तेन्ना मरण घरान भितर सरता. असल्या वेळार कश्ट आमकां समजना तेन्ना जेजूच्या कश्टांनी आमी आमचे कश्ट मिसळ करूंक गरज. दुसरे सुवातेर आमी पळयता, जायते पावटी वायट करता ते मनीस अदीक इस्वंत जाता. तांकां कांयच जायना, पूण सगळें बरेपणान जियेताल्या मनशाक थोडे पावटी वयर सरना. आनी तेन्ना आमच्या मनान दुबाव येता, इतलें बरें करून म्हज्या कश्टांक कांयच फळ ना, सगळें निर्फळ. बाबडीनो, आमी दुसऱ्या मनशाक सर करून जियेना. वी डोंट लीव बाय कंपॅरिजन्स, वी लीव बाय स्टँडर्ड्स. म्हळ्यार जेजू ताणें कितें आमकां हे स्टँडर्ड्स दवरलेले आहा, ताची तत्वां कितें त्या प्रमाणे आमी जिवंक वावरता. आनी कांय फावटी आमकां दिसता आमच्या कश्टांक ओड ना, सदांचेच कश्ट आनी थोड्या प्रश्नांक आमचे जापूय मेळना. तेन्ना जेजूच्या कश्टांचेर आमी नियाळ करूंक गरज. कांय फावटी भाव भयणीनो, आमच्या हातांनी आमच्या गोमट्यान आमी कुरीस घालता. ह्या वून दुसऱ्याचे कुरीस लोव करूंक आमी गरजेचे. हें करूंक जेजू आयज आमकां आपल्या कुर्साचेर नदर मारून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आपयता. पापाची खुशी ताणें केली आनी
दुसऱ्याचे कश्ट ल्हव केले. पिलाता भाशेन आमचे हात धुवन फॉर्मण दुसऱ्यांचेर मारचे सुवातेर त्याच हातांनी दुसऱ्यांचे कश्ट ल्हव करून वावरया. जेन्ना आमी पाद्री जाता तेन्ना बीस साहेब आमच्या हातांनी खाल्स घालून अशीं उतरां म्हणटा. लोकान हाडलेलीं दानां घे, तूं करतलोय तें समजून घे, तूं हातान धरतलोय ताची देख घे आनी कुर्सार मारलेल्या जेजू परी तुजें जिवीत जावचें. हीं उतरां न्हयच फकत पाद्रींक पूण दर एकल्याक आमकां तो म्हणटा. कुर्सार मारलेल्या जेजू परी तुमचें जिवीत जावचें. भाव भयणीनो, कुर्सातान एकूच आवाज जेजूचो आमकां येता. आय हॅव लव्ड यू इन परफेक्शन, डू लायकवायज. हांवें तुमचो मोग संपूर्णायेन केला, तुमी तशेंच करात. होच संदेश हो जेजू आयज कुर्सातान आमकां दिता. सर्व गॉल्जा खातीर प्रार्थना. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आतां आमी वेगवेगळ्या गॉल्जा खातीर कांय प्रार्थना करतल्या. आमचो यादनीक आमकां दर एक मागणें कोणा पासत आमी करता तें सांगतलो आनी आमी सगळीं ओगेपण सांबाळटल्या. आनी उपरांत यादनीक ते प्रार्थन आमच्या सर्वांच्या नांवान बापाक उबारतलो. पवित्र सोबे पासत. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचे पवित्र सोबे पासत प्रार्थुया. आख्खे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सोबेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमी आमच्या सुर्गीच्या बापाक थांबोन आसतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सौर पदवीधरा सासणाच्या देवा, जेजू सोवे तुवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आख्खे पृथ्वीर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकुलतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं भाग्योत बापा पासत. आतां आमी मागुया फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा पासत. धर्मदुताच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सभेचो बापूय आनी गवळी जावंक देवान ताका वेंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे पोरमणे देवाची पोरजां चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी ओतम्याची घोटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. अगणीत जाणवायेच्या आनी सर बलिश्ट देवा, भाग्योन पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या दर एका भाग्योंत बापाचेर आख्खे पवित्र सभेची बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरले. आमच्या भाग्योन बापान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी पोरसोडीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलोल्या वादळां मदें
दिरादीक तांडेला व्हरी तिरायेन वेरेन धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चोरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुजे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी दिरान ताका बोर म्हूण मागता हांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासत मागुया आमी सर्व धर्म म्हणयाऱ्याच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत आमच्या धर्म अध्यक्षाक आनी समेस्त धर्म अध्यक्षांक याज्ञिकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्यां बरोबर राग आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुदार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुदार्थ कुडीच्या सांद्यां पासत म्हणजे आमा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दोयेन आयक. आमच्या जोण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणान करूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. क्रिस्त धर्माच्या 9 शिसां पासत आतां मागुया आमी क्रिस्त धर्माच्या 9 शिसां पासत भावार्थाची स्वता मनांत आनी काळजान घेवंक तांकां आयती कोर म्हूण आनी पवित्रस्नाना वरवीं तांची सर्व पातकां भोगसून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तुजे पवित्र सभेक सदांच नवी भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या 9 शिसांचें गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो भावार्थ चडय आनी पवित्र स्नानाचे झरींत नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलोलीं भुरगीं कर म्हूण मागता हांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. क्रिस्ती पोरजेच्या एकवटा पासत मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ तेवतात त्या आमच्या सर्व भावा भयणी पासत काळजान आनी करनेन सोद सोदूंक तांकां करपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, शिपडलोल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अकोण भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जुदेवां पासत आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव भावा भयणी पासत देवाची विचलोली पोरसां जावन तांणी सर पोरसां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांची लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विस्वाशीपण ओळखूंक ताका विस्वाशी रावूंक आनी ताच्यो बासावण्यो सपनायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, अब्राहमाक आनी ताचे संस्थेक तुवें बासावण्यो केल्ल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. तुवें
पुर्वी तुवें तुजी करून घेतलोले पोरशेक बासायलोल्या सोडवणदाराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं बासायलोलें दायज भोगूंक पावय. हें आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिना तांचे पासत. मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण ओळखून घेनात तांचे पासत. देवान नेमलोल्या एकाच सोडवणदाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, संवसारान हिशोब नासलेलो लोक अजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात. तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका ओळखूंक आनी तुज्या देवीक जिविताचे गूढ सुपूर्णायेन समजून घेवंक आमची थान वाडय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देवाचेर भावार्थ दवरिना तांचे पासत. आतां आमी मागुया आमी देवाक ओळखोनात त्या मनशां पासत. खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोमेस मनशांनी तुका ओतरेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोच दादोशी जावंक सगल्या मनशांक तुवें रोचल्याय क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगल्या आडकोळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे पोरी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सोमेसाच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. राज कारभाऱ्यां पासत. मागुया आमी दर एका देशाच्या राज कारभाऱ्यां पासत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सब देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो गोट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे होक तुज्या हातांत आसात. दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूं. सोर वायटांनी गांवचें सुदारण कर जावं आनी सोमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्या होक मेळूं. हे आमचे मागणें बोलेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत. आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशांची मनां सगळ्या असोक्तांतली निवार म्हूण, पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण, सर्व तरांच्यो सांकळी आनी बांदपास सोडून उडय म्हूण, भुकेल्ल्यांक जेवण खाण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण, पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांक आपआपल्या माय गांवांत आनी मोन्नाची थोंडीर आसलेल्यांक स्वर्गा राज्यांत पावय म्हूण मागुया.
प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कश्टावतल्यांची तूं घोटाय, सोर तोरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मातोल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी ताच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळेची कोण वाडाय बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. कोरोना व्हायरस पेस्त पिडेक लागून दोगदवतल्या, सांडलोल्या आनी मेलल्या पासत आतां मागुया आमी कोरोना व्हायरस ह्या मारेकार पेस्त पिडेक सांपडून कश्टावतल्या, सांडलोल्या वो निर्शेल्ल्या आनी मेलोल्या पासत. हे पिडेक सांपडून तरेकवार कश्टांचो भार वडतल्यांक देवाची खुशी जाल्यार तांचे वेली ही पेस्त पिडा पयस कर म्हूण, ना तर हे पिडेक फुडो करून तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक इलाज बुजवण घोटाय दी म्हूण. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान शास्त्र्यांक बेगीनूच वखद मेळूंक निर्मी म्हूण. पिडेवंतांची सेवा चाकरी करतल्यांक पिडे शिडे मेकळी सांबाळ म्हूण. आनी हे पिडेक बोली पडलेल्यांक सुर्गीची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी काकलूत देवा, तुज्या अगणीत मोगान सोर मनशाचें जिवीत तूं रोसताय आनी तूंच तें सांबाळटाय. आमच्या असोगतायेंतली उबारूंक आनी आमच्यो पिडा शिडा काडून उडोवंक तुजे कोण वाळयेन तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. कोरोना व्हायरस ही मारेकार पेस्त पिडा ह्या दिसांनी संवसारांत शिंपडोन मनशाचें जिवीत आकांताचे दोशेक सांपडलां. आमा समेस्तांचेर आनी किरीत भाशेन एक पेस्त पिडेक सांपडलेल्यांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी तुज्या देवीक बोडान आमचे वेली ही पेस्त पिडा पयस कर. जीं भावां भयणां हे पिडेक सांपडल्यांत तांकां तुजो पेकवणेचो हात लाबय, ना तर बाबार्थान, बोरवाशान आनी सोंसणीकायेन ही पिडा सोंसून व्हरूंक तुजे कुरपेचो आदार तांकां दी. आपल्याकूच विसरून पिडेवंताची दीस रात सेवा करतल्या वैजांक, नर्सींक आनी भलायकी निगा घेतल्या सेवकांक तुज्या दयाळ हुस्क्यांची हातयारां कर आनी तांकां तुज्या सुवा आशिर्वादान भर. हे पिडेचेर जैत व्हरूंक वावुरतल्या विज्ञान शास्त्र्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच मेळ अशें कर. हे पिडेक बोली पडलेल्या बाबा भयणांक तुजे काकलुतीन सासणाचे शांतीक उबार आनी तांच्या कुटुंबांक बुजवणेचो सांगात फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. दुसरो भाग. पवित्र कुर्साची बोजवण. कुरीस आमच्या भावार्थाची खुणा, कित्याक ह्या कुर्सा वरवीं जेजून आमचें तारण जोडलें. कुरीस जो लोजेची आनी उण्यापणाची खुणा आसली, तो जेजूच्या मरणा वरवीं कुरपेची जोर जाता. हेच कुरपेचे जोरींतले बरेपण आपणावंक दर एक भावार्थी ही पवित्र कुर्साची बोजवण आपल्या जिवितान आपणावंक आवडेता. आमी खरें म्हणल्यार एका लांकडाक नमस्कार करिना, पूण आमी ह्या कुर्साचो उमाव घेवन जेजून जें कितें आमच्या सोरवणे पासत केलां त्या खातीर
उपकारी कालसान आमचो व्हडांतलो व्हड भोवमान जेजूक दिता. ह्याच पासत आमी जशें भोव पवित्र संस्कारा मुखार सोरपोट पडटा तेच भाशेन ह्या पवित्र खुर्सा मुखार सोरपोट पडटा आनी नमस्कार करता. सगळे भोगतीन हे रितीन वांटो घेवया. हे खुर्साचे हे लाखो ताचेर संवसाराचो सोडवोंडा हारूम कोहळ्ळा. हे खुर्साचे हे लाखो ताचेर संवसाराचो सोडवोंडा हारूम कोहळ्ळा. हे खुर्साचे हे लाखो ताचेर संवसाराचो सोडवोंडा हारूम कोहळ्ळा.
तिसरो भाग क्रिस प्रसाद. आयच्या दिसा जेजूची कूड आमकां एके खेरीत भाशेन जेजूच्या पोस्टांक ओदीक लागशिल्ल्यान वळखूंक आदार दिता. जेजून म्हणलां, हांव जिविताचो उंडो. जो कोण म्हाका खाता तो कधीच भुकेचो ना. ह्या जेजूच्या पवित्र जेवणान वांटो घेतना आमचें मन आनी काळीज जेजूच्या कोश्टाचेर दवरून पातक जिवितान पयसावून आनी ताचे कुरपेन वाडून आमकां हें सर्गीचें जेवण आदाराचें जावं. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य संख्या तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तावडीत पडूंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुजी कूड आमी कुडांनी रोगोत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर चोट्टी आनी खास आडिना जावं, पूण तुजे काकृतीन म्हज्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाली. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सुभागी.
प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या भाग्यवंत मोरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नवें तुजें जिवीत दिलां. कोनवाळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी कोरी भोक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तसली मांडून हाडूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून तुजे पोरचेन ताच्या मरणाचो भोक्तीपणी उगडास केला. तो तिचेर सुबापणी तुजो आशिर्वाद पडूं. तिका तुज्या बोगसोडें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान तीरपणान चलून सासणाचें सूख ती भोगूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा भयणीनो, पवित्र ह्या दिसा पवित्र सभा फाल्यां पवित्र सोणवार म्हणटच पवित्र सभा सोम्याचे समाधी लागीं ताचे कश्ट आनी मरण नियाळून रावता. इट इज अ टायम फॉर ग्रेट सायलन्स. जेजू मरून आमच्या कश्ट आमच्या पातका पासून मरून आमचो सुपूर्णायेन ताणें कुर्सार्थान मोग करून दाखयलो. कोणूय आमचो गोरचो मेलो जाल्यार आमकां दूख भोगता. आमचो देव एके भाशेन कश्टवलो मेलो हो ओगेपणान फाल्यांच्या दिसा आमी नियाळ करता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाक आमी ओतरेकून रावता. म्हणटच हो दीस फाल्यां आमच्या ह्याच मनान आमी पाळचो. ओगेपणान जाता ते भाशेन जेजूच्या जिवनपणाक आमची तयारी जावं दी.